गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहा म्हणून हांव मातशें बंद ना जालां तोंडी जोर आतां 2 दीस जाले अशें. आनी आमी आतां बॅक टू कुडका. ओके, आनी चोयला आसलो मॅफी गेलो तो आनी आतां येता तेन्ना कांय शूट करूं ना, थिंगा कांय हें करूं ना, बरे भाशेन सगळें करून येयला. मागीर वयतलें क्लीन करपा रूम बी. तसो हांवें नॉर्मली क्लीन करून येयला बेश्टें. सगळी गुडी मारून बी दवरला. सगळें ब्लँकेटां बाय न्हू एक दिवपा जाय, लॉन्ड्री दिवपा जाय, ती मागीर वयतलें लॉन्ड्री दिवपा सगळें. आनी मागीर सामान बी सगळें अरेंज करपा मागीर वयता. सगळें आतां उजार कोत्ता न्हू, तें सगळें भायर आहा तें आतां भितर उडोवपा जाय न्हू. पार सगळो बरो मागीर वयता. म्हाजे चॉयस आहा बंद ना आहलोलें लागून. सो आतां तुमकां हिंगा कुडकाचे ब्लॉग्स येतले आनी हिंगा खूंय गेलीं कितें खातें जाल्यार तुमकां ब्लॉग्स येतले. नाजाल्यार डेली लायफाचें कितें कितें घालता तुमकां डेली एक ब्लॉग तरी हांव घालतलें. एकदां मागीर ती फॅमिली रावता न्हू मागीर ब्लॉग्सा ताका लागून अचय देना. तो न्हिदलो तो उठोलो तसो हाडलो ताका च्या पी म्हळ्यार पी आलो नाका म्हणून पापाया पापाया करून आलो तेन्ना तशें येयलें. ओके, सो तुमकां मागीर मेळटा. आमगे पोर्टुल्यो हे मोच्यांचे सगळें हाडल्या बाबा गेले. तो बाबागेर बॅग आनी मामी ती सगळीं हाडटा येपारांनी. बाबा डॅडी हाडटा लोक सगळो गाडयेन कोण जायना न्हू. कोण जाता तो हाडला तो मागीर घेवन येता उरलो. सो गाय डॅडीन आतां च्यायेक न्हू पास्ता केले. पास्ता खाता डॅडीन केलें. रेसिपी कांय शूट करून ना कित्याक म्हाका न्हू बद ना जिवा तेका लागून. ओके, सो तुमकां रेसिपी हांव मागीर हाडटलें केली. ओके, मागीर मेळटा तुमकां हातांनी. काय जाय म्हणल्यार सकाळ मात हांव तितू हें जायना आहलोलो. सो मातशें क्लिपींग काडलें बॅगां म्हाका कोण जाता तितूलें हांवें हाडलें. म्हणलें मागीर डॅडी म्हणलें तूं आनी बतून येयनाका, तूं घरा राव आपूण हाडटा म्हणून. सो तुमी चोयल्यार आसतलें मागीर आनी एक पार्टी अशें मागीर टायमार अशें कितें काय म्हण येयलें बसोन चोयता म्हणलें साप जायना आहलोलो तेका लागून हांव वचोना बॅगां हाडपा. डॅडीन हाडलीं आनी राती मॅफी गेला. आनी आमी सकाळीं उठोन मागीर कितें मेळ्ळो रुबी. हांवें कितें चिंतलेलें हांव 2 दीस रावतलें आनी सगळें क्लीन कोत्तोलें आनी मागीर वयतो म्हणून. हांव मॅफीन सांगलोलें तूं आतां वयत जाल्यार आतां वच आनी मागीर तूं पोत्तून यो म्हणून, आतां रावनाका म्हणून लागलो. तोय म्हणून लागलो तूं वच कित्याक बाबा आपूण ना न्हू, बाबाक हें जातोलें. सो डॅडीच्या बारा रावत जाल्यार न्हू बाबा आपल्या तितू हें उगडास करीत भायर जाल्यार डॅडी मेळटो तेका आनी तेजे मायंड तितू हें जावपा ना. नाजाल्यार तो आपल्या उगडास करून रडटलो. आनी पळय येस तो खूब रडला डॅडीक धाडा करून, कित्याक राती कोणें एअरपोर्टाचेर न्हू खूब रडलो तो. तेका लागोन न्हू मागीर आमी तशें हें केलें आनी आमी रोखडी मागीर भायर सरोन येयलीं. सकाळीं उठोलीं आनी मेळ्ळो रुबी आहलो तो हांवें सगलो हिंगा हाडला. आनी थिंगा मागीर बेडशिटां तुमी चोयलां न्हू जनेलाक हांव 2-3 कवर्स कोत्तालें बेडशिटां ती बाहेर म्हाका आतां धुवपा जाय. प्लस मागीर आयदनां हांवें सेपरेट आहाय म्हाजी आयदनां थिंगा. तेगे बी लॉंग स्टोरी आहा, केन्नाय तरी हांव तुमकोडे शेअर कोत्ता. लास्ट टायम जाल्यार शेअर कोत्ता म्हणून मॅफी म्हणून कित्याक शेअर करून करची आमी टायम येयल्या उपरांत करची. आतां कांय शेअर कोन्नाका म्हणून लागलो. सो तें बी हांव तुमकोडे न्हू केन्ना टायम येतो न्हू तेन्ना शेअर कोत्तलें. कित्याक आमगे सेपरेट आयदनां जालीं, कित्याक आमगे गॅस सेपरेट जालें, कितें तें सगलें तुमकोड सांगतलें. मॅफी म्हाका सपोर्ट कोत्तालो सारको सगल्या कामां मॅफी सपोर्ट कोत्तालो. आनी मॅफी खंय तरी खबरूय आहली एक म्हाका दिसता न्हू एक कडेन खबर आहलोली तेका की अशें कितें जावपा आहा म्हणून. काजरा पयलीं न्हू तेणें एक गॅस न्हू एक स्टोर आसा पळय गॅस तो काजरा पयलीं तेणें काजार आमगे फिक्स जाल्ल्या पयलींच तेणें एक घेवन दवरलोलो केन्नाय तरी तो उजार जातो म्हणून. आनी म्हाका तो मागीर म्हाका खबर ना आनी आमचें सेपरेशन जालें तेन्ना म्हाका खूब त्रास जाले सगले. आनी हांव मागीर इंडक्शनाचेर रांदतालें आनी मागीर दीस म्हणून मॅफी आपणें एक गॅस स्टोर घेयलोलो. अशें सिट्युएशन येतो म्हणून आपल्याक खबर आहलोलें केन्ना तरी जातोलें अशें सिट्युएशन काय म्हणून कितें आपणें घेवन दवरलोलो इमर्जंसी केन्ना फंक्शन बी आसता न्हू एक्स्ट्रा भायल्यान मागीर जावं पडटा न्हू रांदूंक बी मेळटा. ताका लागून घेयलो तो उजार करूं म्हणून. सो तश्यो खूब स्टोरी आहा ती व्हडली.
सो ती न्हू आयदनां मागीर सगलें हें बाबागे टॉयज बास्केटीन हा भरून दवरलेलो माकोण जाता तितूलें हांवें क्लीन केलां आनी जाता तितलें आमी बेगिना भायर सरल्या आमी 12 अशीं भायर सरल्या आनी मॅफिगे स्लिपर्स बी तशें दवरल्या ती सगलें ती कोत्तोली तें म्हाका येना कित्याक ती क्लीन करून दवरता तेगेलें सगलें कित्याक हांव हिंगा हाडून दोन हिंगा वचून बरोबर जायना तें सो तिंगा मेळत दवरूं येना ती अर्सो ती कोता ती तेगेलें ती कोता सो ती सगलें करून दवरता म्हणून लागली आपूण तुमी हें कोनाका मागीर हाडटा तिका तितूनचें व्हडलें फेस्त आनी अर्सो मॅफी ना हांव नका वयतो काय ना त्या फेस्ताक कित्याक वेलिंग सायबाचेर आमगे सगल्यांचें फेस्त न्हू वेलिंग सायबाचें सो म्हाका हे वर्सा न्हू हिंग पोसपा जाय आमगे सेंटा क्रूज म्हाका विश आहा वचपा हांव चोयतलें कशें कितें जाता तें इफ पॉसिबल जाल्यार सेंटा क्रूज वयतलें म्हाका शूटूय करपा जाय वेलिंग सायबाचें आनी हांवें तिका मागोनूय येयलोली हांव आनी मॅफी आनी बाब गेलोली आनी मागोन येयलोली बेगिना तिगेलें कॉल येयल्या पुरो कित्याक हार्ड हे वर्सा सामको हार्ड टायम येयलोलो आमचेर आमकां कशें मॅनेज केलां कितें केलां तें हांव मॅफीक आनी म्हाका खबर आहा वेरी हार्ड टायम आहलो आमकां ही पाटी आमचेर कशें कितें करून एकामेका बारा हांव मोव पडटा तेन्ना हांव तेका सपोर्ट करतालें जेन्ना हांव मोव पडटा तेन्ना तो म्हाका सपोर्ट करतालो स्ट्रॉंग जा म्हणटालो कितेंय जावं बाबा लागून आमी कोत्तोली सो तिंगा मागोन येयलोली वेलिंग सायबा कडेन तुजी फेस्त येवचे पयलीं तरी कॉल येयल्या पुरो आनी सगलें सारकें जाल्या पुरो म्हणोन सो थिंग सगलें आमगे जाल्यार सो ह्या वर्सा म्हाका थिंग वचपा जाय फेस्ताक सो थिंग वयतलें सो तुमकां आतां सांगता तुमी थोडी म्हणटली चिंचोन न्हंयेन कॉमेस जालां आनी हांव हिंगा आहा म्हणून तेका लागोनूय आनी वयतलें थिंगा सगलें साफ करून जाय मे बी फुडल्या म्हयन्यान वयतलें आनी डीप क्लीन धाकटी फ्रीज बांद पयर मॅफी आहा तेन्नाच क्लीन करून दवरलोली सगलें पुसून बी दवरलोली क्लीन केलें तरी पूण आतां ऑन आहलोली ती मॅफी वयची म्हणून ऑफ करून आहा ऑन कर ती धाकटी फ्रीज सो ती क्लीन करून सगलें मॅनेज करून तुमकां सगलें दाखयतलें हांव मागीर सामान कितें क्लीन तें कात कितें तें सगलें तुमचे कडेन हांव शेअर करतलें मागीर तिगाचें आयडन ना सगळीं म्हाका परतून धुवपा जाय ती वता सून वतूय म्हाका जाय वयता तेन्ना वतूय बरें पडों जाय म्हाका तेगे सगळें सुकोवपा जाय आनी सगळें जाग्यार मारून येवपा जाय कित्याक मेबी येता म्हणल्यार टायम आहा न्हू सगळें थंयल्या प्रमाण परतून सामान काडटलें सगलें भायर सो तें आनी थोडे आतां मागीर न्यू यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स जाल्या न्हू सो तांकां सांगूंक सोदता थोडीं चिंतून हें घोव गेल्या उपरांत हिंग कित्याक धांवोन येता काय म्हण हांव काजत जाल्या उपरांत थिंगाच रावतालें हिंगा अशें रावना मॅफी गेल्या उपरांत हांव थिंगाच आसतालें हिंगा 2 दीस उरून वयतालें जेन्ना आमगे बाबा पोटान आहलो न्हू 6th मंथ प्रेग्नन्सीचेर एक व्हडलें इन्सिडंट जालें थिंगसो आमकां कळ्ळें आमगे भुरगो सेफ ना आनी हांवूय सेफ ना अशें भुरगो सेफ ना आमगेलो सो मॅफी न्हू डिसिजन घेयलें मॅफी न्हू तूं घारा वच तूं घारा राव बाबागे आनी तेका लागून हांवें मागीर हिंगा रावता आयलीं आनी आतां बाब व्हडलो जाल्या उपरांत मे बी आमी थिंगा रावतलीं नको देवान आमकां कितें प्लॅन करून दवरलो तेज्या हातीन गायलो आहा सगलें सो तो कितें बरें आनी कितें वायट तोच जाणा सो मागीर डिसायड जातलें खंय घात कितें सो म्हागे लायफ हांवें यूट्यूबाचेर आख्खें शेअर केलां तरी म्हणटा की तरी म्हाका सांगोता तूं आख्खें डिटेलान कितें सांगोता सगलें कितें शेअर कोता हांव सगलें शेअर कोता व्हडलेंशें कांय ना इफ हांव शेअर कोन्ना न्हू थोडीं जाण आहाय न्हू मागीर बेश्टी नांव पिड्यार कोता आनी अशें केलें तशें केलें एशें केलें तेशें केलें हें आनी तेशें एशें तेशें आनी आमगे लँग्वेजी बाहेर न्हू हें जाता मातशें मागीर नॉर्थाची एक पाटी जाता मागीर सावथाची एक पाटी जाता मागीर तें बेश्टें हें जाता न्हू सो हांव म्हाजी सायड क्लियर दवरता मागीर एक पाटी एक यूट्यूब चॅनल जॉयन जावपाकूय एक कारण म्हणून जाल्यार होय आहलो की मागे सायड कोणा आहलोली मागीर जस्ट नांव स्पॉयल जातालें अशें तशें एशें तेशें म्हाज्या सायडीच्यान कोणूय म्हाका भायल्यान कोटालें हांव अशें केलें गो तुवें तशें केलें सो हांव रिकॉर्ड करून हांव मागीर लायफान खंय गेलीं कितें केलें काय केलें हांव लायफ शेअर करूं लागोलें स्लोली आतां संवय जाली ती आमगे हें सो हांव सगलें शेअर कोत्ता म्हाका अशें हें कांय ना ओके सो तुमकां आतां हिंगचे ब्लॉग्स येतोले प्लस थिंगा वयता तेन्ना थिंगचे ब्लॉग्स येतोले आनी मॅफी आजून
पावोन वाटी हा तो म्हाका रातीसून क्लिपिंग्स धाडीत हा सो तेगे न्हू क्लिपिंग्स तो म्हाका धाडीत हा हॉटेल स्टे बी कितें आहा ती सगळी क्लिपिंग्स धाडटा तेगे एक व्लॉग येतो तुमकां घोडी हाल्या येतलो तो कितली म्हाका क्लिपिंग्स धाडटा तो ती सगळी क्लिपिंग एड करून हांव तुमकां मागीर एक व्लॉग करून शेअर करतलें ओके चल तर गायज मेरची नेक्स्ट व्लॉगान इफ तुमकां म्हाजो व्लॉग मातसो तरी बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा कमेंट करूं विसरूं नाका ओके मेरची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज.